Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बेळगाव आयज भाज्यांचो भरपूर पुरवठो जाला. साधारण 125चे वयर ट्रक आयल्यात अशें वेपाऱ्यांनी सांगले. सकाळी 5:30 जी आवक सुरू जाल्ली ती आवक 8:30-9 मेरेन सुरू आशिल्ली आणि ह्या खातीर जो सप्लाय आसा तो खूप वाडला. हाचे कारण म्हळ्यार जे 2-3 दीस बंद आशिल्लो हांगाचो होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट त्या पासत हो सप्लाय वाडला आणि व्यापाऱ्यांनी सांगले ते प्रमाणे भाज्यांचे दर लेगीत उणे जाल्यात व स्थिर जाल्यात. आयज गोंया लेगीत भाज्यांचो भरपूर पुरवठो जातलो अशें वेपाऱ्यांनी सांगला. ह्या फुडल्या 2 दिसांनी भाजी खूप सवाय जावपाची आसली पूण कर्नाटक सरकारच्या आदेशा वयल्यान बेळगांवच्या जिल्हाधिकाऱ्यान येत्या त्या शेनवारा सकाळी 6 वरां थावन ते सोमार सकाळी 6 वरां मेरेन कडक लॉकडावन जाहीर केला आणि ह्या लॉकडावनांत फक्त दूध, वखदाची दुकानां, दवाखाने आणि वैजकीकरणां सोडल्यार भाज्यो व किराणी दुकानां हे सगळे बंद उरतले. आणि ह्या निर्णयाक लागून आयज आणि फाल्यां लोकांनी भरपूर भाजीचो जो डिमांड आसा तो खूप वाडला आणि ह्या पासत भाजीचे दर जितले उणे जावपाक जाय आसले तितले जावंक ना तरी पूण ते स्थिर उरले.